गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांचो उत्कृष्ट संपादक पुरस्कार दिवन भोवमान केलो। राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत जाल्ले कार्यावळीत मंत्री मार्विन गुदिन्होचे हस्तुकी हो पुरस्कार स्वीकारलो। समता आणि बंधुतेची जीवंत प्रतिके ह्या तांच्या लेखा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जालो। तशेंच दैनिक गोमंतकाचे ज्येष्ठ पत्रकार सुशांत कुंकळकार आणि यशवंत पाटील हांचो लेगीत पत्रकार दिसा निमतान भोवमान जालो। जाल्यार ज्येष्ठ पत्रकार रवी प्रभुगांवकर हांचो जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केलो। करपाक सोदता आमचे चड करून जे रेप्युटेड जर्नलिस्ट आहात ते म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेप्युटेड जर्नलिस्ट। तुम्ही बरे काम केला म्हूण it also helps to keep every administration पक्षाचो सरकार आसून दी it is your job to report and keep us on the toes. That is how democracy functions. आणि तेका म्हणटा खऱ्यांनी लोकशाही। हांव तरी केन्नाच मनान दवरना कोण माझे विरोध उलयले वा कोण माझे कितें केले म्हूण। बट समटायम्स वी बिकम विक्टिम्स। म्हाका मुद्दम हांगा सांगपा जाय, एक पॉलिटिशियन आसून दी, एक मंत्री आसून दी, एक MLA आसून दी, एक काउन्सिलर आसून दी, एक रेप्युटेशन बिल्ड, एक बोगस न्यूज येता सडनली जे पसरता आणि तेजे आधारान प्रिंट मिडिया केन्ना बळी पडटा। गोंयांत चडशे जावना असले जायते व्हिडिओ येयला। आय एम पर्सनली द विक्टीम। पण तरी आसतना प्रिंट मिडिया डिड नॉट पिक अप, इवन द चॅनल्स डिड नॉट पिक अप। पण आज सोशल मिडियान असली बदनामी करता। 66A कितें ते सेक्शन आसले ते काडटकच म्हणजे सुप्रीम कोर्टान काढले फ्रीडम ऑफ स्पीच आणि फ्रीडम टू प्रोफेस वॉट एव्हर यू वॉन्ट। एक फ्रीडम मेळ्ळे म्हणून भायल्या रस्त्यार गाडी येताना आमी असो न्हिदले जाल्यार कितें जातले। पूण हे हिंगा बरयता तांकां कोण असले न्यूज पब्लिश करता तांकां काय लागू जायना। लोकांचे रेप्युटेशन सारखे बदनाम करता आणि चडशे पळया जे दुसऱ्यांचे उलयतात ते तांकां रेप्युटेशनूच आसना। दे हॅव नथिंग टू लूज।